नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। शहा आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालाचेर गोय सरकाराक दुबाव। आयोगान निसर्गीक न्यायाक पाळो दिल्लो ना। सरकाराचो तोबणो, कारवाये पयली आयकतले मिनेरांची बाजू। फोडेच्या सोप्यावेल्यान राजकारण, वेपाऱ्यांक मुख्यमंत्र्याचो प्रस्ताव ना मान्य। शेडी भायर भितर बसपी 6 रुपयांच्या वयर दिवचे नात। पालिका 20 रुपयांचेर ठाम, फरक दिवचो सरकारान। एसईझेडांनी आडकल्ली जमीन वाटाघाटी करूनच सोडवची पडटली। संबंधितांकूच विश्वासात घेतले। सुप्रीम कोर्टात केस भूंय संपादनाची, एसईझेडाची न्ही, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। बिरेस्तार आनी शुक्रारा 2 दीस जीएमसीत लायट नाशिल्ल्यान पेशंटांचे अक्षरशः हाल। उदकाची टंचाय, ऑपरेशनां धुकल्ली फुडें। आकांतवादी गोंयांत नाका, तियात्राचेर धमकी। तियात्रिस्त मागता पुलीस संरक्षण। तियात्र काडला मुथालिकाचेर, तियात्र जावंक दिवचे ना। राम सेनेची शिटकावणी, सनातन म्हणटा आपलो संबंध ना। खबरो विस्तारान। शहा आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालाचेर गोय सरकारान तितलो विश्वास दाखयल्लो ना। रिपोर्ट करतना जुईज शान निसर्गीक न्यायाक पाळो दिल्लो ना म्हण सरकारान तोमणोय मारला। मात रिपोर्टात नोंद केल्ल्या बेकायदेशीर गजाली आड कारवाय करतले म्हणपाचेय सरकार उलयता। मात कारवाय करचे पयलीं सरकार मायनिंग कंपन्यांची बाजू आयकून घेतलोच। न्यायाधीश शहाच्या तिसऱ्या अहवालाचेर केंद्रीय खण मंत्रालयान संसदेत एक्शन टेकन रिपोर्ट दवरला। त्या रिपोर्टात गोय सरकारान ह्यो गजाली स्पष्ट केल्यात। गोयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर शहा आयोगाच्या तिसऱ्या रिपोर्टाचेर केंद्रीय खण मंत्रालयान संसदेन एक्शन टेकन रिपोर्ट दवरला। तिसरो रिपोर्ट फाटल्या सप्तकांत संसदेन दवरिल्लो। एक्शन टेकन रिपोर्टान गोय सरकार म्हणटा शहा आयोगान संबंधित मायनिंग कंपन्यांची बाजू आयकल्ली ना, ताका लागून कसली कारवाय करचे पयलीं सरकार तांची बाजू आयकून घेतलो आनी ते उपरांतूच योग्य ती कारवाय जातली। मायनिंग कंपन्यांक आपले म्हणणे कितें तें मांडपाची शहा आयोगान एकूय संद दिवंक ना। गोय सरकारान खास करून हीच गजाल एक्शन टेकन रिपोर्टान स्पष्ट केल्या। शहा आयोगाच्या रिपोर्टाचेर प्रस्नचिन्ह। शहा आयोगान निसर्गीक न्यायाक पाळो दिवंक ना, ताका लागून ही गजाल मतीन दवरून गोय सरकार संबंधितांची बाजू आयकले उपरांतूच कायद्यान बसता ते प्रमाण योग्य ती कारवाय करतलो। मिनाच्या बेकायदेशीर निर्गती खातीर गोय सरकारान मायनिंग कंपन्यांकडच्यान 2747 कोटी वसूल करचे आनी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करची म्हूण आयोगान शिफारस केल्या। गोय सरकार मात ही शिफारस मानून घेवंक तयार ना। राज्य सरकारान मायनिंग खाते घटमूट करचे म्हूण शिफारसूय आयोगान केल्या। सरकारान ही शिफारस मानून मायनिंग खाते घटमूट करपाक आनीक 2 कचेऱ्यो उबारपाचें थारायला। मायनिंग कायद्याक धरून चलचो, देखरेख, नियंत्रण आनी ऑडिट सारके जावचे म्हूण आनीक स्टाफ घालपाचें सरकारान थारायला। शहा आयोगाच्या रिपोर्टाच्यो शिफारसी मानून मायनिंग जाग्यार घालपाक गोय सरकार तयार आसा, पूण रिपोर्ट मानून सरकार कोणाकूच गुन्यांवकार थारावंक तयार ना। शहा आयोगाच्यो सुनावण्यो आनी रिपोर्टांतल्या कांय उणिवांक लागून सुप्रीम कोर्टानूय शहा आयोगाचो रिपोर्ट मानून घेवंक न्हयकार दिल्लो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। फोडेच्या सोप्यावेल्यान बीजेपी मोगोचेर राजकारण चल्लां म्हण बाजारकार उलयतात। पालिकेन सोपो 5 रुपयावेल्यान 10 आनी 20 रुपयांचेर पावयल्ल्यान केस्तांवां पेटल्यान। मुख्यमंत्री पर्रीकारान मध्यस्थी करून शेडी भायल्या आनी भितरल्या बाजारकारांक 6 आनी 12 रुपया सोप्याचो उपाय काडिल्लो। बाजारकारांक तोय मान्य ना। 6 रुपया वयर एक पयसो दिवचे ना ही बाजारकारांची भुमिका। पालिका 20 रुपयांचेर ठाम रावल्या। 6 आनी 12 रुपयावेलो फरक सरकारान दिवचो म्हण पालिकेन शुक्रारा थाराव घेतलो। 20% वाडले जाल्यार 6 रुपये जाता आणि हे सगळ्या मान्य आसा। 6 रुपये पण भितर शेडी भितर ना सगळ्या कॉमन तेणे पयलीं आशिल्लो कॉमनूच आशिल्लो 5 रुपया। जे 6 रुपया स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे ते आमी म्युनिसिपालिटी भरतले, कारण टेंडरवाल्याचे आमकां संबंध नासपा जाय। हे आमचो एक ठाम विचार हो मात आसतलो आमचो। खंयच्याय पद्दतीन आमी जे टेंडरवाल्या पयशे केन्नाच दिवपाना। एक तर प्लास्टिक कापात जा त्यांचे एकट्याच पाय मोडटलो इतके हे आमच्या बाजारांनी ठाम आम्ही मारचे ना, करचे ना। इतले मजगती पालिकेन बसका घेवन मुख्यमंत्र्यान थारायल्ल्या प्रेसान सोपो एकठांय करपाचो थाराव मंजूर केलो। मात पालिकेन बाजारकाराकडच्यान 6 आनी 12 रुपया सोपो घेतलो तरी पालिकेक वेलो 4 आनी 8 रुपयांचो फरक खंय सरकार दितलो। Chief Minister has assured
that whatever loss is incurred to the municipal council on account of this rollback will be compensated to the municipal council. शेडी भायर बसपी बाजारकारांक 6 आनी भितर बसतल्यांक 12 रुपया सोप्याचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यान थारायल्लो. पालिकेन ते प्रमाण सोपो घेवप मान्य केला, तरी उरिल्ले पयशे सोडपाक पालिका तयार ना. वेली भरपाय खंय सरकार भरतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याकडच्यान पालिकेक उतर मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. एसईझेडाचो विषय सुप्रीम कोर्टात सुट्टा म्हणल्यार कावळे म्हातारे जावं येता. सरकाराची 38 लाख चौखण मीटर जमीन 3 एसईझेडांनी आडकल्या. प्रमोटरांनी 150 कोटी घाल्यात. वाटाघाटी करूनच ती जमीन सोडवची पडटली, नाजाल्यार प्रमोटरांक लुकसाण भरपाय दिवची पडटली म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो. सरकार एसईझेड प्रमोटरांक तातूंतली 30% जमीन बिगर एसईझेड प्रकल्पाक दिवन सेटलमेंट करूंक सोदता म्हण अलेक्सान प्रश्न काडिल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा सुप्रीम कोर्टात प्रश्न आसा तो वादग्रस्त भूंय संपादनाचो, एसईझेडाचो न्हय. The government is on record saying that they are going to make a backdoor deal, or somebody is negotiating for 30-70 or 70 whatever. हांव कितें म्हणटा, म्हाका क्लियर कट गव्हर्मेंटागे स्टँड जायो, कित्याक हायकोर्टान ते प्रोसेस इलिगल आहा म्हणलो. हायकोर्टान इलिगल म्हणला आसतना सुप्रीम कोर्टान कांय स्टे दिवना तेचेर. Why we should take this stand before which when we are already in a right process of law? माझ्या प्रश्नाचे उत्तरान तुका पयलीं सांगलां की मॅटर सब ज्युडिस आसा आनी ते खातीर हाजेर तूं म्हणटे प्रमाणे कांय जावंक शकना. But I want a clear cut answer whether the government is making a deal with them or not, or we are going to fight it tooth and nail. हुंय तरी जमीन आमकां पोत्ती मेळपाची टोटल फूल लँड मेळपा चान्सीस आहा. Why we should give 30%? पहिली गजाल हांवें त्याच दिसा सांगलेलें की दीज आर वेरियस ऑप्शन्स, दे आर नॉट फायनलायज. नंबर 2, लफडी हांच्यांनी करपाची. आमी सोडयतात ती आतां. दोन गोश्टी आहा. एक, सुप्रीम कोर्टा बरोबर जर आमी रावले जाल्यार इट मे टेक 10 years टू रिजॉल्व द इशू. कारण जो पर्यंत कोर्ट हियर करून डिसिजन दिना तो पर्यंत विशय तसोच उरता. द मॅटर बिफोर द कोर्ट इज नॉट अबाउट एसईझेड. द मॅटर बिफोर द कोर्ट इज द अलॉटमेंट इज इरेग्युलर. If allotment is irregular, why we should compromise with them? If allotment is irregular, why we should compromise with the SEZ promoters? एक तरी तो कळून हे करता. सकयल्ल्या कोर्टान इट इज बिफोर द कोर्ट. कोर्ट हॅज टू डिसायड न्हय वेदर इट इज इरेग्युलर रेग्युलर. 30% कोत्ते तो तूं लोकांक कॉन्फिडन्स घेतलो. 30% घेता काय 20% घेता. तुका हांवें कॉन्फिडन्स घेवन ज्या लोकांनी घेवपा जाय ते म्हाका घेवपा ज्या लोकांनी पेटिशन फायल केला पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवं येता. घेऊया एक विराम.